आम्ही तर इतले म्हणटा की ही जी पावर आयज तांकां मेळटा पळय ही पावर तांकां हो बीजेपीचो सरकार दिता, हो प्रमोद सावंत दिता, हो सीएम दिता. कित्याक हेच्या होम मिनिस्ट्रीच्या अंडर जर असली दादागिरी चलता आनी आयज शॉकिंगली म्हटल्यार तेंच्यांनी आपली कंप्लेंट घातली आनी तेंची कंप्लेंट एंटरटेन जाता. तेंची कंप्लेंट ते अजयान आमकां थ्रेट दिली म्हणून सांगता. सो हें कितें नाका जाल्लें? आयज तेका थंयसर एक्चुअली उखलपाक जाय आसलो, तेजेर एक्शन ताबडतोब जावपाक जाय ती जायना. आनी हांगा आमकां आपण हांगा कॉम्प्रोमायजाचे गजाली जाता. सो हे कॉम्प्रोमायज जावपाचें ना. आमी डीजीपी कितें सांगपाक जाय ते ताका सांगलेलें आसा. आमचे रिटर्न मेमोरेंडम ताका दिल्लें आहा. कॉम्प्रोमाइज कोणे करता? तो पंच मेंबर अजया कडेन येयलो आनी तेणी ताका सांगलें अजयाक की आमी कॉम्प्रोमायज करया, तूं फाटीं घे, हांवूय फाटीं घेता म्हणून. पूण आमी ताका त्याच टायमार सांगलें आमी फाटीं घेयना म्हणून. जेन्ना पीआय कडेन गेले तेन्ना पीआयन सांगलें तुमी डिस्कस करान आपणाक कितें सांगा म्हणून. सो आमी पीआयक सांगलें की आमी कॉम्प्रोमायज करिना. कित्याक ह्या हितून आमची चूक कांयच ना. आमी कॉम्प्रोमायज कित्याक करूं? आमी तलवारी काडूंक ना, आमी रॉड काडूंक ना, आमी हे मस्ती करूंक ना, आमी गाळयो मारूंक ना. आमी पंचायतीन कागदपत्रां घेवन गेला. आयज जर तुमी पळयत अजयाची फूल हेजी व्हडली फायल रेडी केल्ली आसा आनी हे डेमोलिशन हाडपाक कमीत कमी 6 ते 7 म्हयने आमकां लागला. आमी जेन्ना कायदेशीर वयता, पंचायत राज एक्ट फॉलो करता, सगळे रितीन आमी डेमोलिशन हाडटा आनी पंचायत थंय करिना. हेचो मिनींग थंयचो जो पंच आसा, सेक्रेटरी आसा, हे जे आहा पळय इलिगेलिटीज प्रमोट करता. आनी चिंबला कितें जालां आनी कशें बस्ती जाला, इंदिरानगर कितें जालां कोणाक सांगपाची गरज ना. नेचर कोणाचो आदा हें सांगपाची गरज ना. पूण एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी जेन्ना झगडटा, आमची पंच मेंबर थंय एकटी आसा वॉर्डान, तेंचो वॉर्ड नंबर 10 ती जेन्ना झगडटा तेन्ना तांकां अशें जर धमक्यो येवपाक लागले जाल्यार हांगा डेमोक्रेसी उरला खंय? ऑलरेडी बीजेपीन डेमोक्रेसी पाड घातलेली आसा. पूण गांवांनी जर पंचायत लेवलाचेर जर तुमी असली फालतूपणां करपाक लागले जाल्यार हें आमी सहन करचें ना.